कुंकळे पिर्योल वालवाडो वाठारात सापडिल्ल्या बिबट्याच्या पोऱ्याक सध्या फोंड्याच्या रान खात्यान ताब्यात घेतल्या। तशेंच ह्या बिबट्याचेर पोराचेर पशुसंवर्धनात उपचार सुरू आशिल्ल्याची माहिती मेळटा। उपचारा उपरांत ताका बोंडला अभयारण्यात व्हरतले अशी माहिती रान खात्याचे अधिकाऱ्यान दिल्या। बेरेस्तारा कुंकळे भर लोकवस्तेत एका घराकुशीक बिबट्याचे पोर सापडले। त्या घरातले बायलेन धाडस करून ताका पाटल्यान धापून दवरिल्ले आनी रान खात्याक कळीत केले। आमी फोंडा जे फॉरेस्ट कार्यालय आसा थंय आसा। काल जे कुंकळे वालवाडा हांगा जे बिबट्याचे पिल्लू मेवळ्ळे ते पिल्लूक सद्याक हांगा फॉरेस्टा कडेन हांगा आसा आनी तेका जी आमची एनिमल हजबंड्री आसा थंय तेका ट्रिटमेंट जालो आसा। काल तेका सलाईन बी लायलो आनी तेका आतां कितें तेका ग्लुकोज बी ते कितें फेडी दिवपाचें ते दिता म्हणून सांगलेलें आसा आमकां। हे संदर्भात आमी DCF मेळपाक आयले, पूण DCF सद्याक हांगा पणजे मिटिंगेक कितें गेला म्हणून आयकलां। आनी दुसरी म्हणल्यार आमी RFO तांडेल हेजे कडेन उलयले, बाबा ताका कितें प्रिकॉशन बी घेता। तेणी सांगलें की तेका सलाईन बी लायिल्लो आसा, आतां सद्या बरो आसा आनी मुखार बाकीची प्रिकॉशन घेवन तेका बोंडला जे आसा थंय तांकां ऑब्जर्वेशना खातीर धाडटले म्हणून अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।